प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 17वो विस्पूर वोड 22 ते 27 पर्यंत। Mathew chapter 12 verses 22 to 27। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ते गालिल्यांत एकटोले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत परतीन जातलो। ते ताका जिवीशी मारतले आनी तिसरे दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो। हें आयकून तांकां मोठी खोंत जाली। देव मंदिराची पट्टी फारीक करप। ते कफरनाहूम पावतच देव मंदिराची पट्टी घेतल्यांनी पेद्रूस अशें येवन विचारलें, तुमचो गुरू अर्दे स्तातेराची देवस्थाना पट्टी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, करता। आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो। पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणाक कडचो दंड वो पट्टी घेतात? आपल्या नागरिकांक कडचो वो परक्यांक कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यांक कडचो। म्हणटच नागरीक सुटली। पूण ताका वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयली चोडटा ती मासली धर। तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक इस्तातेर मेळटलो। तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन एक मिलाप करता। आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमी समजता जेजू पेद्रू कितें सांगता, वच म्हणटा मासली मार, रांपण मार आनी तुका पयलें नुस्तें मेवतलें, ताच्या तोंडान तुका दुडू मेवतले, ते वचोन तुजो आनी म्हजो जोड फारीक कर। इतलें सोंपें तशें न्ही तें भाव भयणीनो। जेजून अशें केलां जाल्यार आमी सगळीं आतां नुस्तें मारपाक वयतलीं आनी नुस्तें मारच्या सोतेक आमकां नुस्त्याच्या तोंडान कितें पयशे दुडू मेवतले म्हणून आमी आतां नुस्तें मारपाक वयतलीं, अशें न्हय। जेजू कितें शिकोवंक सोदतालो पेद्रूक आनी कितें घडटा। जेजू सदांच कितें सारकें तें करूंक सोदतालो, कोणाक दुखय नासतना रावतालो आनी दुखय नाचा म्हणजे भाव भयणीनो जेन्ना ताका सोत सांगूंक जाय आसलें, ताका देवाच्या राजाची खबर सांगूंक जाय आसली, तो दुसऱ्यांक त्रास कोत्तालोच, कित्याक जें सोत आसलें तें तो बरे भाशेन सांगतालो आनी देव मंदिरांतले जे दोमशास्त्री आसले, याज्ञीक आसले, आदवोगाद आसले, ते जेजूचेर आड येताले म्हणून जेजू तांकां सोंपेपणी सोडिनासलो। तो तांकां खरी कोडू उतरां पासून दितालो। पूण ह्या दिसा जे आमी शिवर्तमान आयकलां त्या दिसा कितें घडटा, जे जोण आमच्या देव मंदिरांतले पयशे दुडू एकठांय करतात ते जेजू कडेन येतात म्हणटात तूं ते जोण फारीक करिनाय। आनी खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो जोण त्या वेळार कोण फारीक कोत्तालो? जोण फकत फारीक कोत्तालो जो लोक त्या देशाचो नासलो तो। म्हणजे जेजू आतां पेद्रूक विचारता, देखून आमकां ही खबर मेळटा कित्याक अशें घडटें तें। जेजू येता आनी जेन्ना हो प्रश्न ते ताका विचारतात तो आपले दुडू भरपाक तयार जाता। पूण जेजू येता आनी विचारता पेद्रूक, म्हणटा सिमांव, तुका कितें दिसता? म्हणटा संवसारांतले राजा कोणा कडसून दंड वो पट्टी घेतात? आपल्या नागरिकांक कडचो वो परक्यांक कडचो, म्हणजे भायल्या लोकांचो। आनी त्या वेळार पेद्रू सारको जबाब दिता, म्हणटा परक्यांक कडचो। परक्यांक कडचो म्हणजे जे नागरीक न्हय ते जावन आसा परके। आनी त्या परक्यांचो म्हणजे टॅक्स जो आसा तो टॅक्स नागरिकांक दिवचो पडनासलो, पूण फकत परक्यांक। जेजू त्या वेळार नागरीक आसलो, ताका दिवपाची गरज नासली। पूण जेजू कितें सांगता, तो म्हणटा ह्या लोकांक
वस आनी ते दी कित्याक गाय म्हणटा, पूण तांकां वायट देख दिना जांक, त्या लोकांक वायट देख दिना जांक तूं आतां जें आमी करूंक जायना तें तूं कर. तूं वस एका दोरयान वचोन गोरी घाल आनी पयली चोडटा ती मासली धर, तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक स्थातीर मेळटलो. तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी. भाव भयणीनो, जेजू त्या लोकांक अपमान करूंक सोदिनासलो म्हणून ताणें तो जोड भरलो, ताणें तो टॅक्स भरलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी पळयता सगळ्या नागरिकांक, तो क्रिस्तांव जावं तो दुसऱ्या धर्माचो जावं, सगळ्यांक टॅक्स भरचो पडटा. पूण आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्यार, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार आमी टॅक्स भरपाची गरज. आमी टॅक्स भरपाची गरज. भाव भयणीनो, कितें कमी, कितें फाल्स, कितें जें आमकां कमी करूंक जाता, म्हणजे आमी केन्ना इन्शुरन्स काडटा वा केन्ना आमकां कितें टॅक्स दिनासतना अलावन्स मेळटा, तें कायद्या प्रमाणे करून आमी आमच्यान जो टॅक्स भरूंक जाय तो आमी भरूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें करता, आमी कितें करता, आमी तांकां वायट देख दिनान. आमी भावार्थी म्हणून, आमी क्रिस्तांव म्हणून तांकां वायट देख दिनान, आमी तांकां बरी देख दिता आनी आमचो टॅक्स भरता. आनी जेन्ना त्या लोकांक आमी टॅक्स भरता तो तीं आयकतात, आमी तांकां एक बरी देख दिता, आमी दाखयता तांकां क्रिस्तांव कशे भाशेन एका इमानदारीन, ऑनेस्टी करून आमी आतां आमचें जिवीत सारता. आनी देव आमकां कित्याक अशें करूंक सांगता, कित्याक खरेपणी आमी ताजे पाटलादार. आमकां दुडवांनी आमी गिरेस न्हय, आमी गिरेस कित्याक जेजू आमच्या सोबे आहा, ताजें उतर आमच्या सोबे आहा. आनी ज्या लोकां मदें जेजू आहा, ताजें उतर आहा, आमकां केन्नाच कांयच कमी जावचें ना. कितलो लोक ऑडिटरांक, हांकां तांकां, कन्सल्टंटांक उलोवन हे कडेन लोन काडून तें करून टॅक्स भरपाक सोदिनान. आनी भाव भयणीनो, हें सगलो वावर करच्या सोतेक आमी टॅक्स भरलो आनी आमी वावर केलो देवाच्या राजान, आमी कितलें बरेंपण काम करूंक पावतले. तर आमी लोकांक आमी सर्वीस दिता, पयशे थंयसर खावयता, हांगा दुडू दिता आनी टॅक्स भरूंक सोदिना, पूण आमी दुसऱ्यांक आमी कसली वायट देख दिता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेजून जें दिवंक जायना, ताका दिवपाची गरज नासली, पूण तांकां वायट देख दिना जावन ताणें तो टॅक्स भरलो. तेच भाशेन आमी जें भरूंक जाय आमी करुया, दुसऱ्यांक देख बरी दिवया की आमी खरें भावार्थी म्हणून. आमी दुडवांचेर आमची आशा आनी आमचें बरेंपण दुडवांचेर न्हय, पूण आमी आमचें बरेंपण जेजूचेर आहा म्हणून तांकां ही देख दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.